फुडाऱ्या खातीर संघर्श करपी दिवचलच्या सेजा कंपनीच्या कामगारांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या। सेजा कंपनीन कामगारांक दिल्ले रिट्रेचमेंट नोटीसीक हायकोर्टान स्थगिती दिल्या। तेच बरोबर कामगारांचे फेर याचिकेचेर निर्णय घेवचो असो आदेश केंद्रीय कामगार मंत्रालयाक दिला। देखून कामगारां मदीं आस्त निर्माण जाल्या। कामगार मंत्रालयान दिल्ले मान्यताये आड सेजा कामगार संघटनेन हायकोर्टान धाव घेतिल्ली। जॉइंट सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट कल्पना राज सिंगोची न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यांच्यानी जी रिट्रेंचमेंट ऑर्डर ही सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या फेवरान दिल्ली आणि जो फाल्यां पिरियड सोंपतालो 5 ऑक्टोबराक तेजो 3 म्हयन्याचो टेन्युअर सोंपतालो। फाल्यांच्यान घरा वचपाचें आसलेलें आनी बेज ऑन दॅट ऑर्डर ती इम्प्लिमेंट जावपाची आसली। तेका आमी चॅलेंज केलेली आनी ऑनरेबल हायकोर्ट बॉम्बे हायकोर्ट गोवा बेंच यांच्यानी ती ऑर्डर आयज सॅटिस्फायड केल्ली आसा आनी 40 डेजचो आमकां रिलीफ टायम दिला फॉर रिव्यू एप्लिकेशन। ही रिव्यू एप्लिकेशन आमी 29 सप्टेंबराक फायल केलें दिल्ली। ताजेर रिव्यू एप्लिकेशन आमकां बेगीच्या बेगीन हियरींग दी म्हणून हायकोर्टाचें डायरेक्शन आसा। सो विदीन 1 मंथ रिव्यू एप्लिकेशनाचेर तांकां हियरींग घेवची पडटली। आमची जी खंत आशिल्ली की आमचे सगळ्यो बाजू तेंच्यांनी आयकून घेवना आनी प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस हो फॉलो करूना जो आमचो क्लेम आशिल्लो तो आयज हायकोर्टान उखलून धरलो आनी जॉयंट सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की रिव्यू एप्लिकेशनाचेर हियरींग घे आनी इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दी।